आमका जाय, आमचे डोंगर आमका जाय, आमका नका, आमका नका, लोधा प्रोजेक्ट आमका नका, आमका नका, आमका नका. लोधा प्रोजेक्ट आमका नका. कारापूर हो गावाचो 13वो दीस आसा प्रोटेस्टाचो आनी हो प्रोटेस्ट आमी जी हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा आसा ही मेगा हाऊसिंग प्रोजेक्ट हाडटा कारापूर गांवान. हे कारापूर गांवांचो हिल आसा ते 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर ह्या एरियेचेर हो मेगा कन्स्ट्रक्शन मेगा हाऊसिंग प्रोजेक्ट, दुसरें नांव तुमी ताका टावनशिपू म्हणूं शकता, इतलो व्हडलो प्रोजेक्ट हाडटा. आनी आयज आमचो 13वो दीस आसा आनी आयज आमच्या भितून पयले फावट सिटींग एम.एल.ए. येयल्लेले आसा विरेश बोरकार. हांव तेंचें खूब खूब स्वागत करता आनी तांकां रिक्वेस्ट करता की सगळ्या ग्रामस्थांक मार्गदर्शन करपाचें आनी तेणी आपलो सपोर्ट आमकां ह्या प्रोटेस्टाक दाखोवन दिवपाचो. भायर सरनासले आतां खुबशी जागृताय जाल्या आनी लोक भायरूय सरपाक लागलेले आसा. इनिंग कितली जातली तेजो फरक पडना, कित्याक हांगा लोक जे आसा ते जमलेले आसा गांवाक लागून. दुसरें जो सरकार जो आसा तो मजा मारता, तो पार्ट्यो करता. तुमी पळयलां आसतलें व्हडली व्हडली फंक्शनां चालू आसा, व्हडले व्हडले प्रोग्राम चालू आसा, थंय बरें ओडपाचो कार्यक्रम बरो चालू आसा. सो हें सगळें चालू आसा आनी हांगा लोक बाबडे त्रास काडटा. सो सरकाराक गोंयकारांचें मात्तूय पडलें ना हितूनच कळटा आनी तांकां पडलें नासलें नाल्यार दुसऱ्या दिसा तिसऱ्या दिसा तरी येतले आसले. हांव म्हणना एक पयल्या दिसा येतले, दुसरे नाल्यार तिसरे दीस तरी येतले आसले आनी बाबा कितें आसा कितें ना तें सांगतले आसले. हांगा अशें जालां की तांकां पडलेलेंच ना आनी ते घालता कितें ना परमिशन जालें हें जालें तें. अरे परमिशन कोणान दिलें? कोण दिता परमिशन? तुमचीच डिपार्टमेंट परमिशन दिता, तुमचीच डिपार्टमेंट सगळें ग्रांट करता. अरे चोराच्या उलटा बोंबा म्हणटा पळय तसल्यो खबरी जाल्या. म्हटल्यार आपूण चोरता आनी मागीर म्हणटा कितें परमिशन कोणान दिलें तें सांगिना. म्हटल्यार ही परिस्थिती गोंयकारांक हांव परत एकदां सांगता, आमी चिंतूंक जाय. आमी समज हांकां घरा बसयना नाल्यार परत हे अशेंच करतले. आयज टेनन्सी एक्टाच्या अंडर आमकां सगळ्यांक रायट अधिकार मेळ्ळो टेनन्सीचो, पण कसेल तेजी जमीन हो येदो व्हडलो मुवमेंट जालो पूण आजून पर्यंत आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांक न्याय मेळूंक ना. हें हितून कळटा की कशें तांकां भायर मारलें आसतलें, कितें केलां प्रोजेक्ट डॉक्युमेंटेशन करून जावं तेंची नांवां घालिनासतना हे खूब तरेचो प्रयत्न जो आसा तो कळटा. आनी हितून हो एक सेपरेट व्हडलो मुवमेंट जावपाची गरज आसा. कित्याक आयज आमच्याच लोकांक ते दोंगर करताले, काजी करताले, शेतां करताले, भाटां आसली, ह्या आमच्याच लोकांक समज थंय वचोंक मेळना. हितून इतलेंच कळटा की आपणाक जाय तशी सत्ता चलता. ही सत्ता अशी जाल्ली आसा म्हटल्यार स्थगीत कोणान येयले, कोणान कितें केलें, आपणाची परिवर्तन, थोडें परिवर्तन म्हणूंक लागले. कोणाचें परिवर्तन केलें? आयज दोंगरांचें परिवर्तन करता तुमी, दोंगर सोंपयता. सो हें जेन्ना परिवर्तन जाता आयज गोंयकारांक चिंतूंक जाय कसलें कोणाचें परिवर्तन केलें. ऑपोजिशन आसूं रुलींग आसूं आनी गोंयकार म्हणून आमी एक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. हांव हांगा येयला म्हणून एक गोंयकार म्हणून येयल्लो आसा आनी म्हाका इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आयज आमच्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्लो आसा, लोकांनी म्हाका फुडाकार दिल्लो आसा. आनी लोक जेन्ना जेन्ना उलो मारता त्या टायमार हांगाच न्हू खंयच्याय गांवांनी जेन्ना जेन्ना उलो मारता त्या गांवांनी आमी वयतले. आनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सगळ्या विरोधी आमदारांनी घेवपाक जाय. विरोधी आमदार कित्याक ओगी आसा कित्याक ना हें तेंचेर आसा, बट तेंच्यांनी हांगा येवपाक जाय, हांकां ते आमच्या गांवच्या लोकांक तेंको दिवपाक जाय आनी हो जो मुवमेंट आसा तो फुडें व्हरपाक जाय. सगळ्यांनी एकजूट रावन समज हें केलें नाल्यार हें सक्सेसफूल जातलें. हांव परत एकदां उलो मारता विरोधी आमदारां कडेनूय तशेंच रुलींग आमदारां कडेन. जे आमदारांक दिसता की खरेंच कसेल तेजी जमीन आमचे दोंगर राखपाक जाय, आमची शेतां भाटां राखपाक जाय, आमचें गोंय राखपाक जाय, नाजाल्यार प्रत्येक जाणांनी ह्या लोढा प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्ट विरोधात उबे रावपाची गरज आसा. आनी आमी ठामपणे सांगता की आमी सगळे उबे रावले नाल्यार हांकां घरा वयचें पडटलें. ह्या लोडाक दिल्ली आपणाची साटली पोटली बांदून दिल्ली वयचें पडटलें. तुमची भूमिका ह्या फुडें तुमी दवरतले? पयलीं म्हटल्यार जेन्ना जेन्ना आमकां गांवचे लोक उलो मारतले त्या टायमार आमी हांगा पावतले. हें तांकां आश्वासन हांवें दिल्लें आसा. तशेंच जो कंप्लेन्स घालून म्हटल्यार जे म्हाज्या अंतर्गत हांव खंयच्या डिपार्टमेंटान कंप्लेन घालपाक जाय आनी तेजे वयर कितें करपाक जाय ते बसून आमी करतले. आनी पयलू म्हटल्यार हांव एक सांगपाक सोदतां, जेन्ना गांवचे लोक एकठांय रावता आनी गांवचे लोक कशेंच हालना, एकजूट जो लढो आमी चिंतता म्हटल्यार तुमी पयला आसता सक्सेसफूल आंदोलन केन्ना जाता तेन्ना आमचो ठामपण मत आसता की बाबा हें आमी कशाच भशेन हाडपाक दिवचे ना. तेन्ना गांवचे लोक सारके स्ट्रॉंग रावता आनी त्याच हितून आमी सदांच गांवच्या लोकां कडेन रावतले. कितें आसूं वयर सकयल कितलें आसूं आनी आव्हान आमी परत एकदां सगळ्यां कडेन करता की तुमच्यांनी सगळ्यांनी भायर सरचें. लोकांकूय मागता की आयज हे आमचे गांवचे लोक हांगा बसलेले आसा, सगळ्यांनी येवचे. आमी आमचे सानंद्रे मतदारसंघाचे आयज कितलेशे जाण येयल्ले आसा सपोर्ट दिवपाक लागून. तशेंच बाकीचे लोक येतले. व्हडलो प्रोटेस्ट जालो, व्हडली मिटींग जाली तेन्ना आमी परत एकदां सांगता आमचे सायडीच्यान जाता तितले लोकांक हाडपाचो प्रयत्न आमी करतले आनी फुडें खंयच्याय डिपार्टमेंटान बसून व्हरपाक जाय प्रोटेस्ट नाल्यार तें आमच्या सायडीच्यान आमी फुडें व्हरतले.